म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां मोगाळ. आनी अशें एक पाटी घडलें की मोगान ती काजात जाली आनी काज जातकूच आतां ती भुरगीं जातली म्हणून कोण भुरगीं आमकां जाय तर तो म्हणूंक लागलो म्हाका चेडो जाय. ती म्हणूंक लागली देव दिता पळय ते भाशेन हांव स्विकारतली. चेडूं जालें. चेडूं जाला म्हणून तिका इतलें पिडापीड दिवंक लागलो आनी तिका नाका पुरो केलें. त्या चेडवाक नाकारलें, तिकाय नाकारली, तिका घरा धाडली. आतां म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हांगसर कितें पळयता हें कित्याक लागून घडलें? कित्याक मनान ताणें थारायिल्लें की म्हाका चेडो जाय. चेडो जावंक ना जाल्यार हांव अशें कोत्तलो, तिका दाळो येतलो, ती म्हाका उपकारो ना म्हणटलो. हें ताणें मनान थारायिल्लें. आयज जेजू आमकां सांगता पळय, कोण तर गोपूर बांदूंक सोदता जाल्यार तो पयलो अदमास काडटलो, जाता की जायना. जायना जाल्यार लोक म्हणटलो कितें रे हो करूंक स्टार्ट केला आनी जाल्यार जायना करूंक. गिरायक वेता जाल्यार 20,000 ते आसात आनी आमचे 10,000 आसात. आमच्यान तांकां फुडो करूंक जाता? एकाक 2 आहात ते, मागीर आमकां हारयतले. आतां ती फुडेंच ताणें वचोन तांचे बरोबर ते भाशेन करूंक जाय, समेट घेवन हाडूंक जाय. जावचें ना आमी आतां पीस ट्रीट करुया म्हणून. पूण जेजू आमकां कितें सांगता, आमच्या मनांत कितें चलता तें आमी पळोवंक जाय. बेश्टेंच वयल्या वयर आमी करूंक फावना. आतां भुरगें जाता जाल्यार तें कोणाचेर अवलंबून आहा तें जाणात तुमी? तें दादल्याचेर अवलंबून आसा. ताचे स्पर्म कशे आसात त्या प्रमाणें. मेल स्पर्म्स आसात, फिमेल स्पर्म आसा. ताचे कडेन तर मेल स्पर्म्स लेस आसत तर जाल्यार भुरगें चेडूं जातलें. तें हाचेर दादल्याचेर अवलंबून आसा, बायलेचेर ना. तर हें तर तो जाणो आसलेलो आनी आमी जाणो जायत जाल्यार आमी तांकां दोशी हे भाशेन धरची नात, तांचेर गाळांनी घालचे नात, तांकां भायर रावचे नात. हे भाशेन आमच्या मनांत कितें चलता तें आमी जाणो जावंक जाय आनी स्थिती कितें आसा ती आमी वळखूंक जाय. आयज आमकां जेजू कितें म्हणटा न्हय, आमच्या मनांत पळय कितें आहा ती चिंतपाची संरचना म्हणजे स्ट्रक्चर्स ते आमी सगळे सोडूंक जाय. जेजूचो तर आमी मोग करता जाल्यार आमी दुसऱ्यांचो कोणाचोच तितलो मोग करूंक फावना. म्हणजे कितें, सगळ्यावन जेजूचो मोग आमी 10 पाटी सुबेज करूंक जाय. दुसऱ्यांचो मोग करूंक जाय आमी. पूण आतां हांव तुमकां आनी एक कितें सांगतलो. पूण जेजू आमकां कितें म्हणटा, बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावाचो, भयणीचो तूं तर म्हजे परस सुबेज मोग कोत्ताय जाल्यार तूं म्हजो सेवक आनी शिस्त जावन वचो. आनी एक कितें सांगता तो, तुजो तो तूं म्हजे परस मोग कोत्ताय, तूं म्हजो शिस्त जावन वचो. तूं तर तुजो खुरीस घेवन सद्दां म्हजे फाटल्यान येनाय जाल्यार तूं म्हजो शिस्त जावंक शकनाय. आनिकूय तो सांगता, सगळें तुवें दिल्या बगोर म्हजो शिस्त जावन वचो. म्हणजे आमी कित्याकूच चिटकोन रावंक फावना, फकत जेजूक. आनी जेजू सोबे आमी सगळ्यांचो मोग करूंक जाय. हें तुमकां सांगूंक सोदता हांव. जेजू सोबे आमी सगळ्यांचो मोग करूंक जाय. कित्याक लागून? आतां आमचे कुडीचे सांदे पळय आसात ते सगळे हांव कोत्ता पळय ते कोत्तात. ते भाशेन आमचें जिवीत. आमी सगळे जेजूचे कुडींत आसा. तो जेजू कोत्ता पळय ते आमी करूंक जाय. हो मनोभव, हो एटिट्यूड आमचे मदें आसूंक जाय. म्हणटच आमच्या मनांतलीं चिंतना पळय आसा ती आमी सारकी ताचेर थिरावंक जाय.
आनी भितरल्यान तर आमचें तें थाऱ्यार येत आनी सारकें जायत जाल्यार आमचो मागीर स्वभाव आमची वागणूक त्या प्रमाणे जातली म्हणून आयज आमकां जेजून कळयलां. तो मागीर कितें सांगता जाणां देवाच्या उतरांतल्यान पावलो कैदी आसलेलो आनी थिचोर आनी एकलो कैदी आयलो, ताचें नांव ऑनेसिमस. तो कोण आसलेलो? तो एक गुलाम आसलेलो एका मनशाचो, फिलेमोन म्हणटा पळय ताचो. त्या काळार गुलाम आसलेले ते ताचे सारकेच चाकरूच आसले, ताच्यान भायर वचोंक जायनासलेलें. भायर वचो जाल्यार तांकां शिक्षा मारून उडयताले तांकां. आतां तो ताच्या घरांतलो भायर सरून आयलो, ताका धरलो आनी पावलो बरोबर तो बंदखणींत आसलेलो. आतां पावलून ताका जेजूची बरी खबर सांगली आनी ताचें मन भितरल्यान बदल्लें आनी तो आतां गुलाम न्हय, पावलू बरोबर भाव जालो. कित्याक जेजू आमचो धनी आनी ताका ते भाशेन पावलू लेखतालो आनी तो बरें काम करतालो, सगळें शिकोन बरे भाशेन जियेतालो. आतां तो ताका पोत्तून ताच्या इश्टाशी धाडटा, फिलोमेनाशी. फिलोमेन एक व्हडलो भाटकार आनी तो आतां हाका शिक्षा दितलोच, पूण ताका ही चीट बरोवन धाडटा तो. हाका तूं आतां जशे भाशेन म्हाका लेखताय ते भाशेन तुवें ताका लेखोंक जाय. कित्याक आमी सगळे जाण क्रिस्ता सोबे आसा आनी क्रिस्ता मदें भेदभाव ना. दादलो ना, बायल ना, कावो ना, धवो ना, सगळे आमी एक भाव भयणी जेजूचे कुडीचे सांदे. तुवें ताका म्हाका लेखताय ते भाशेन ताका लेखोंक जाय. आनी तो आतां तुजो चाकोर न्हय, तो तुजो भाव आनी आमी सगळे जाण जेजू सोबे एक, हें ताका सांगता तो. जेजू सोबे तर आमी आसा आनी जेजूचो पाटलाव आमी कोत्ता जाल्यार हे भाशेन आमी सगळ्या जाणांक लेखोंक जाय म्हणून सांगता. पयलें वाचप आमकां कितें सांगता? आमची चिंतना कसली मर्यादीत, आमकां चड कांय दिसता ना. आतां आमी हांगसर आसा पूण भायर गेलीं जाल्यार कितें जालें तर आमकां तें आमी जाणो आमी नकळो. कोण थंयसर आमकां आडायता आनी कितें गाय सो जाल्यार आमी तांकां परतून गाय सोंग लागतले. तशें जावंक जायना आमचे मदें. आमी जेजू सोबे रावंक जाय. वो आनी म्हाका कित्याक गाय सोंवता, वो म्हाका कित्याक आडायता, हे भाशेन ताची चिंतना उतरां आमी ताच्या मनांत वचोन कितें चलता ताच्या मनांत ही गोठाय आमकां पवित्र आत्मो दिता आनी जेजू सोबे आमकां कळोंक लागता. असलें आमचें जिवीत जाणवेचें जावंक जाय म्हणून पयलें वाचप आमकां सांगता. तर म्हाज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज तुमी आतां कितें म्हणून आयकलें, कितें म्हणून समजल्यात आनी कशे भाशेन आमी जियोंक जाय? आमी कुडीचे सांदे, जेजूचे कुडीचे सांदे, तो कोत्ता पळय ते भाशेन आमी करूंक, ताका आमी इतलो लागशिल्लो सहकार करूंक जाय. सायबीण मायन दिवन तिणेन आमकां दाखयल्लें आसा. हांव चाकोर, ताचे कुडींतलो सांदो हांव. जावं म्हजे सगळें तुजें उतरापण, तुका जाय पळय तसो म्हाका वापर. आतां म्हजे हात हांव वापरतां, म्हजें तोंड त्या प्रमाणे वापरतां, पूण हिंचोत्तान येता तें भितरल्यान सान. पूण भितर हांव कोणा सोबे आसा? जेजू सोबे आसा. आनी जेजूची उतरां, जेजूची चाल, जेजून कितें आमकां शिकयलां तें हांव सांगतां. पूण तितलेंच न्हय, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हें सगळें म्हजे सोबे उलयलें जाता. ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आमी सगळ्यांनी हे भाशेन जिवच्याक ताचीच मदत जाय आमकां. आमचे वस्तूंक जायना तें कुरपा तो आमकां दिता, ताचे गोठायेन आमी ताका जाय पळय तशें करूंक जाता. पूण आमची चिंतना, सगळीं भावना जेजू सोबे धरूंक जाय. भितरल्यान आमी स्वतंत्र रावंक जाय आनी तोच आमकां कुरपा दिता. पूण हें तर आमच्या मनांत आसत जाल्यार तें सगळें घडटलें. ते भाशेन आमचें जिवीत जिवच्याक आतां आमी थोडो वेळ आमचे हात जोडया, दोळे बंद करया, ओगेपणांत रावया. तुमी ओगेपणानूच रावन सगळें आयकलां आतां, पूण जेजूच्या एकवटांत रावया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान जियेता. सुस्कारांतल्यान ताचे विरेत आमच्यान जिवंक जायना. सुस्कार बंद जायत तर मोत्तेले आमी. पूण सुस्कार आमी घेतात ते मेरेन आमचें जिवीत ताका जाय पळय तशें आमी जियोया. हें घडच्याक
सुस्कार भायर सोडटना सगळीं आमची चिंतना बरी वायट पोजडी कितेंय जावं ती त्याच प्रमाणे आमची भावना आमच्यो आठवणी आमची चाल सगळे आमी जेजूक भेटोवया जेजूच्या नांवान तें भायर काडया जेजू जेजू म्हणून भितरल्या भितर ओगेपणान ताका सगळें समोर पुया आनी ताचें जिवीत आमी दुसऱ्या सुस्कारान अदीक पोतखोरया तो आमकां जशे भाशेन एक आणी आमी साफ करता उदकांतल्यान साबू लावन आनी पोत्तून पोत्तून उदक घालून ती साफ जाता तेच भाशेन जेजूच्या नांवान आमचें भितरलें जिवीत अंतस्करण मनाची संरचना स्ट्रक्चर्स ऑफ द मायंड हें सगळें बदलोवन जेजू सारकी अदीक आनी अदीक जावन ताका जाय पळय तशें आमी जियेतल्या सगळ्या सांता भक्तांनी हे भाशेन जिवन देवाची येवजण तांचे सगळें शांती पावयिल्ली आसा आनी देवाचे व्हडे मोहिमे पासून ते जियेले आसात जेजू सगळें जेजू बरोबर जेजू सांगाता त्याच बरोबर आमी जियोया